नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मस्काच्या सांगाची भाजी। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांवें 3 मोठे चमचे तेल घातला। 4 लसणीचे पाकळ्यो हांवें धाडावन घेतल्या, त्यो घालता। लसूण मातशी तेलान तळसून घेवपाक जाय। आता आमी घालूया कांदो। हो हांवें 1 मोठो कांदो बारीक शिनून घेतला। कांदो मातसो तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। कांदो तळसून जालो तसो तातूंत हांव टोमॅटो घालता। हो हांवें 1 टोमॅटो बारीक शिनून घेतला। टोमॅटो मातसो तळसून घेवपाक जाय। टोमॅटो तळसून जालो तसो तातूंत हांव मस्काच्यो शांगो घालता। ह्यो हांवें 3 मस्काच्यो शांगो घेवन त्यो सोलून ताज्यो कुडके करून घेतल्या। तातूंत हांव 1 बटाट घालता। बटाटाचे हांवें कुडके करून घेतल्या। मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया। तातूंत घालता चवीपुरते मीठ। 1 वाटी उदक घालता। ढवळून घेऊया। हाजेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेऊया। आता पळोवया भाजी शिजल्या जाल्यार। भाजी शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें ढवळून घेतिल्ली। भाजयेतले बटाट आनी शांगो शिजल्या। तातूंत हांव घालता पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्दो चमचो घालता गरम मसाला पावडर। मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया। अर्धी वाटी सोय घालता। ढवळून घेऊया। 1 चमचो गोड घालता। मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया। मस्काच्या शांगाची भाजी तयार आसा, रेडी आसा। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्थ राहात। देव बरे करू।